डिसेंबराच्या पहिल्या सप्तकात बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाण सोंपले तातूंत 20 जाण क्लबाचे स्टाफ आणि 5 पर्यटक. ह्या घडणुकेची चौकशी करून जबाबदारी थारावपाक सरकारान उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षते सकयल एक चौकशी समिती स्थापन केल्ली. ताचो रिपोर्ट आयला. 8 डिसेंबराक समिती स्थापन करून 7 दिसां भितर रिपोर्ट दिवपाक लायिल्लो. समितीन खोलायेन अभ्यास करून मंगळारा 23 डिसेंबराक अहवाल दिलो. समितीन आपलो अहवाल राज्याचे मुखेल सचिवाकडे दिला. समितीक ही घडणूक घडपा फाटली कारणां सोदपाचें काम दिल्लें. क्लबाक लागपी परवाने तपासून कितें चुको आसात तें पळोवपाक सांगिल्लें. समितीक एजन्सी आनी खात्यांचेर जपसालदारकी थारावपाक सांगिल्लें. समितीक प्रतिबंधनात्मक आनी दुरुस्तीचे उपाय सुचोवपाक सांगिल्ले. समितीन सुमार 15 दीस घेवन आपलो रिपोर्ट सरकाराक दिला. समितीन चौकशे वेळार संबंदीत लोकांच्यो अधिकाऱ्यांच्यो जमान्यो घेतल्यो. समितीच्या रिपोर्टात एजन्सी आनी खात्याच्यो परवानग्यो दितना चुको सापडल्यात. चुकीच्यो परवानग्यो दिवपाक कोण जबाबदार त्याचेर समितीन बोट दवरला. चडसो दोश खंय पंचायतीचो, बाकीचे जबाबदार. समितीच्या ह्या रिपोर्टाचेर आनी फुडें सरकार कितें कारवाय करतलो ताचेर सगल्यांच्यो नजरो. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार.